नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मगाचे येवकार हांव दिप्ती काकोडकर आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पयश मुखेल खबरो वेर्णा आयडीसी कडेन भिरांकूळ अपघात सरोपिल्ले बस ड्रायव्हरान बस घुसयली रस्त्या कुशीकचे झोपडेंतल्या 4 कामगारांक आगताक मरण 4 गंभीर जखमी राज्यात अपघात थांबपाचे नाव घेना दिसपट्टे अपघातात लोकांचो जीव वचप चालूच हे सप्तकात रस्ते अपघातात वट्ट 10 जाणांक आगताक मरण दिवचलच्या नानोडे वाठारात 2 वेगवेगळ्या घडणुकांनी दोगा भुरग्यांक बुडून मरण एकल्याक चिरेखणीत जाल्यार दुसऱ्याक कनालात बुडून मरण गिमाच्या दिसांनी राज्यात बुडून मरपाच्या घडणुकांनी वाढ कलम 144 लागू करून फुडल्या 7 दिसां खातीर पेंवपाचेर घाल्या बंदी दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यांचो निर्देश जारी गोंयांत फुडले दीस कमी अदीक प्रमाणात झडटलो पावस हवामान खात्यान उक्तायला अदमास आणि राज्यात 4 जुनासावन शाळा जातल्यो सुरू भुरग्यांचो शाळांनी परतून सुरू जातलो किलबिलाट एनसीईआरटीची पुस्तकां फुडल्या 2 दिसांत भुरग्यांच्या हातांत शिक्षण संचालक शैलेश शिंगेची माहिती आता खबरो विस्तारान वेर्णे उद्देगीक वस्तुकेत घडिल्ल्या अपघातांत बसीन चिड्डिल्ल्यान 4 कामगारांक मरण जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्यांक उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केल्यात मजगती एकवटायचो बस ड्रायव्हर भरत गोवेकार सोरो पिवन बस चलयतालो फुडलो तपास सुरू आसा आयडीसी कडेन शेनवारा राती एका बसीक भिरांकूळ अपघात जालो आयडीसींतल्या रोज बर्गर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांक घरा सोडपाक वचपी बसीक वलताचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो ताबो सुटलो रस्त्याच्या कुशीक तात्पुरती उबारिल्ल्या पत्र्यांच्या खोपीचेर ड्रायव्हरान बस चडयली ताका लागून भितर न्हिदिल्ले विनोद सिंह अनिल महातो रमेश महातो आणि राजेंद्र महातो ह्या 4 कामगारांक चिड्डून मरण आयले जाल्यार दिनेश कुमार सिंह तारमा महातो राजेश कुमार मंडळ नरेश सिंह हे 4 जाण गंभीर जखमी जाल्यात जखमी जाल्ल्यांक उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केल्यात अपघातात मरण पाविल्ले आणि जखमी जाल्ले कामगार मूळ बिहारचे वेर्णा महामार्गाच्या गटराचेर स्लॅब घालपाचे काम ते करताले मजगती बसीचो ड्रायव्हर सोरो पिवन बस चलयतालो तो ह्या अपघातांत जखमी जाल्ल्यान ताकाय उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला म्हूण दक्षिण गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी माहिती दिली Last night, late night at around 11:35 hours, Verna police station has received a phone call saying that a motor vehicle accident has taken place in IDC Verna area inside. In this case, what we saw was that the bus number GA05T4777 carrying the passengers cum employees of Roshan Burger Company were being taken after their duties. There is a slope from the company when you are coming down towards the main road. Now this is a road, internal road of the IDC Verna from Titan Gate Junction going towards the Lotulim, the missing road. And the bus, when it was trying to either negotiate the turn to take towards the left on the slope, the driver failed in his driving and straight away rammed the bus into the hutments which were by the side of the road, which were done for doing the pavement works by the side of the road. There were workers sleeping inside, 8 of them, they got injured. 4 of them have died, whereas 4 of them are receiving treatment in Sub-District Hospital in Margao. The ones who are died are namely Vinod Singh, Anil Mahato, Ramesh Mahato and Rajendra Mahato. The ones who are receiving treatment are Dinesh Kumar Singh, Tarma Mahato, Rajesh Kumar Mandal and Naresh Singh. All are the native of Bihar. They were working for doing this pavement and gutter job construction
The bus was being driven by driver Bharat Govekar, age 52 years, resident of Kortalim. At the time of the accident, when our policeman saw him, he was smelling of consumption of alcohol. He too has received injuries and he too is admitted in the hospital in sub-district hospital Margao. अपघातात मरण पाविल्ले आणि जखमी जाल्ले कामगार मूळ बिहारचे आशिल्ल्यान कामा निमतान ते गोंयांत आयिल्ले. अशी वायट दुर्घटना तांचे वांगडा घडिल्ल्यान तांच्या फॅमिलीचेर सध्या दुःखाचे ल्हार कोसळ्ळा. आपका नाम? राजेश कुमार। आप किधर से? या तो क्या हुआ था? 11:30 बजे खाना खा के सब लोग सो रहा था रूम में। हाँ। जैसे कि बस आया और आते हुए चला गया पूरा ऊपर से आया लगता है ना? ऊपर से आया ऊपर से। 4 आदमी डेट हो गया, 4 आदमी घायल है। हाँ। आप इधर इसका काम कर रहे हैं? हाँ, ये काम कर रहा था रास्ते का था। ओके। और कितना लोग मर गए? 4 आदमी 4 बंदे मर गए इधर ही? 4 आदमी घायल है। ओके। और ड्राइवर क्या हुआ था? ड्राइवर पी रखा था। अब एक्सीडेंट भी हो गया, तभी भी उतर गए, दारू पी रहा था। हाँ। तभी भी उधर गए? हाँ, उतर कर दारू पी रहा था। और पुलिस आया था कल? पुलिस आया था तभी आया था जब? हाँ, 2 मिनट बाद आ गया पुलिस। हाँ। और एम्बुलेंस में डाल के लेके? एम्बुलेंस में डाल के लेके। ओके। और 4 आदमी का बड़ा था और छोटा था? बड़ा था। सब लोग शादीशुदा है। बिहार का। सब लोग बिहार का है? इंजर्ड भी है वो बिहार का है? नहीं, खाली लेबर लोग, हम लोग बिहार का है। अभी तो मर गया वो किधर का? वो भी बिहार का। हाँ, बिहार का। अभी किधर लेके गए? अभी हॉस्पिटल में। हाँ, किधर गया वो मालूम नहीं? बामुली में? बंबोली में। ओके। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वेर्णे जंक्शनाचेर कॉम्सवर्क कंपनी कडेन जाल्लो अपघात दुर्दैवी. सोऱ्याच्या घुंवेंत बस चलोवपी ड्रायव्हराचेर कारवायची प्रक्रिया सुरू केल्या. तशेंच अशा पद्दतीन कामगारांक खोपी मानून दिवपी कंत्राटदाराचेर आनी उपकंत्राटदाराचेर खर कारवाय करतले आनी तांकां ब्लॅक लिस्टांत घालतले. मरणा खातीर जापसालदार सगळ्यांचेर सक्तीन कारवाय जातली. कोणाकूच सोडचे ना तशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. शेनवारा राती वेर्णा उद्योगीक वसणुकेत जो भिरांकूळ अपघात जालो. एका बस ड्रायव्हरान कुठ्ठाळेच्या एका झोपडेचेर बस घातली आनी तातूंत 4 कामगार जे आशिल्ले ते झोपडेंत रावताले ते मरण पावले. हो जो कुठ्ठाळेचो ड्रायव्हर आशिल्लो तो सोरो पिवन बस चलयतालो. ताका लागून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या केसीची दखल घेतला. जो ड्रायव्हर सोरो पिवन बस चलयतालो ताचेर कारवाय जातलीच. त्याच बरोबर जे कामगार आशिल्ले मरण पावले 4 ते जी कॉन्ट्रॅक्टराची हलगर्जीपणां आसा, कित्याक की तांकां भिरांकूळ अशा जाग्याचेर तांच्यांनी झोपडी बांदपाक दिली. ते वेर्णा महामार्गाचेर गटारांक स्लॅब घालपाचें काम करताले. मूळ बिहाराचे आशिल्ले ते. मात्र ह्या धोकादायक स्थितीन हलगर्जीपणान तांकां रावपाक दिल्ल्या कारणात जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, सब कॉन्ट्रॅक्टर आसा, तांचेर कडक कारवाय जातली. त्याच बरोबर अशा कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅक लिस्ट करतले अशें म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. ह्या केशीची दखल घेत शेनवारा जो राती वेर्णा उद्देगीक वसणुकेत भिरांकूळ अपघात जालो. IDCतल्या रोज बर्गर कंपनीच्या कामगारांक ही बस सोडपाक वताली. सोरो पियेल्ल्या कारणात ह्या ड्रायव्हरान जी बस आसा ती एका झोपडेचेर घातली आनी तातूंत 4 मूळ बिहारच्या कामगारांक मरण आयलें. हाचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे दखल घेत सांगिल्लें आसा की ह्या जे लोक आसा तांचेर कडक कारवाय जातली. कॉन्ट्रॅक्टर, सब कॉन्ट्रॅक्टर हांकां ब्लॅक लिस्ट करतले आनी अशा तरेची हलगर्जीपणां परतून खपोवन घेवचे ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरीश परबामणकर. बेतोण्या बायपास रस्त्यार मोटारीचो धपको स्कुटरीक बसून जाल्ल्या अपघातात एका अनवळखी तरणाट्याक मरण आयलें. ह्याच अपघातांत आशीत मकबूल मुजावर 20 वर्सां, सरीवाडो वास्को हो तरणाटो गंभीर जखमी जालो. दुसरे वटेन उसगांवां ट्रकान स्कुटरीक धपको दिल्ल्यान स्कुटर चालक उन्नती गावडे ही तरणाटी जखमी जाली. जखमीक अदीक उपचारा खातीर गोमेकोत दाखल केल्या. दोन
स्कॉडा मुखावले येताली तो आयलो आनी डायरेक्ट स्ट्रेट गेलो आनी तो मुखावले येतालो न्हू तेणी डायरेक्ट थंय धक्को मारलो तो एका 50 मिटराचेर ओडून हांगा हाडलो एम्बुलन्स येवपाक लेट जालो खूब कितलो टाइम काडलो एम्बुलन्सान अर्द वर 45 मिनिट तरी काडली मागीर पुलिसे गाडी येयली मागीर पुलिसे गाडयेन तो इंजर्ड एक पांय मोडलेलो ताका पुलिसे गाडयेन घातलो आमी उबारून एम्बुलन्सान घातलो हांगासर सिग्नल बी कांयच ना रोड ना कांय ना आतां डायवर्शन करता ते आतां डांबर घालता म्हळ्यार दोनी वटेन कांयच ना हांगाय कोण उबे नासले आनी थंय कोणूय ना ट्रॅफिक पुलीस नासले कोणूच ना ट्राफीक कोणूय इन्फॉर्मूच करूंक ना खंय न्हू तेंच्यांनी आनी तेंचेय मनीस ना न्ही हांगा जाल्यार हांगा डायवर्शन आसलें ते सायडीक सरताले न्हू एक्सिडेंट जावचो नासलो कोणी आसलेले जाल्यार कोणूच ना न्ही हांगासर ताका लागून चड जालें तें पयली चूक आसा हांगा नॅशनल हायवेची जेंचे येदे व्हडलें कन्स्ट्रक्शन जर घेता तार रोडाचें जाल्यार ते डायवर्शन जाल्यार ते सायनबोर्ड मारपाचे आशिल्ले एक सुद्दां सायनबोर्ड ना इंजिनान म्हाका हांगा दाखोवचो सायनबोर्ड खंय आसा तो फ्रॉम दॅट पॉयंट टू दीस पॉयंट जवळ 2 किलोमिटर एक सुद्दां सायनबोर्ड ना लोकांनी मनाक मात्र अशें वचपाचें रस्तो पळय जेन्ना काम सुरू जाला हय. पळय कितले फेटल जाले हांगासर आतां पर्यंत अंदाज हांगा ह्याच 5-6 म्हयन्या भितर एक जाले ना 3-4 तरी जाल्या 3-4 फेटल जाले हय 3-4 इवन फाटी आसा न्ही ते पळय ते शॉक येवन मेलो ते सुद्दां इटूच पार्ट तो पण तरी सरकारान कांयच तातूंत पावलां उचलूंक ना की कांयच सुरू ना बोर्ड लावपाचे लायट कांयच ना टोटल नेग्लिजन्स चल्लेलो आसा आनी हायवे आतां वाडयता ते सुद्दां खंयचे चुकीचे पद्दतीन टोटल भयला असो आसा ज्या जाग्यार स्कोप आसा पळय स्ट्रेटनिंग करपाक थंय स्ट्रेटनिंग तेंच्यांनी केल्लो ना तुमी जर फाल्यां दिसाचे येयले न्ही हांव दाखोवंक शकता गरजे भायर हिल कटींग केल्लें आसा तुमी सहकारी प्लांटेशन पळयता आसतले रोडाचो अलायनमेंट आसा पळय न्ही तो लेफ्टाक आसा आनी हेंच्यांनी हिल कटींग 100 मिटर केला रायटाक केला कोणाच्या फायद्या लागून केला ट्रक पार्किंगा लागून केला कितें थंय सुद्दां ट्रक पार्किंगा लागून कितलेशे एक्सिडंट जाले तुमकां खबरूच आसा कितें आनी दुसरें ट्रक पार्किंग हांगा फूल स्ट्रेसाचेर जाता पळय न्ही तें बंद जावपा जाय काल हांगा दिसपट्टे 2 एक्सिडेंटान 2 जाणांक जीव वगडोवचो पडलो आनी आयज सांज वेळार 6:30 वरांच्या सुमाराक बेतोडा जंक्शन जे आसा खांडेपार म्हणजे सहकारी पंपा कडल्यान तो बेतोडा रस्तो गेला थंय एक एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणान एका 4 व्हिलर स्कॉडा कार आनी एक 2 व्हिलर तेंच्या मदीं एक्सिडेंट जावन दोग गंभीर जखमी जाले तांकां जेन्ना हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेले तातूंतल्या एकट्याचो जीव गेल्लो आसा आनी दुसरो जो आसा ताका गंभीर दुखापत जाला ताचो पांय फ्रॅक्चर जाला आनी ताका सद्या जीएमसीन अदीक उपचारा खातीर दाखल केल्लो आसा हे अशें जंक्शन आसा हांगा रस्त्याचें काम चालू आसा खूब तेंप जालो काम चालू आसा थंय लायटी वेवस्थीत पेटना हेच्या पयलीं हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाले हांगा प्लस डायवर्जन केल्लें आशिल्ल्या कारणान स्कुटर चालक तशेंच बाकीच्या हेर वाहन चालकांचो घोळ जाता हांगा खुबशे अपघात घडलेले आसा रातीच्या वेळार थंय पुलीस बंदोबस्त आसना लायटी नाशिल्ल्यान लोकांक गाडयांचो आनी रस्त्याचो अदमास येना थळाव्या लोकांनी वेळोवेळी मागणी केल्या की हांगा रस्त्याचेर लायटी घालच्यो तशेंच कितें तरी प्रोविजन करचें सो ते अपघात जावचे न्हू पूण अजून मेरेन कोणें तेची दखल घेतलेली ना आयज हीच बेदखल जाल्ल्या कारणान दखल न घेतलेल्या कारणान आयज एका भुरग्याक आपलो जीव वगडावचो पडला फोंडें पुलीस स्थानकाच्या हद्दीत उसगांव वाठारांत आज आनी एक अपघात जावन सांजचो 5:30 सुमाराक अपघात जावन उन्नती गावडे हे वांते 70चे तरणाटे चली गंभीर जखमी जाले मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उन्नती हे आपल्या मोटरसायकलीन धारबांदोडेचे दिकेन वताले तेज्या फाटल्यान येवपी टिप्पर ट्रक जो धारबांदोडेच्या दिकेन वतालो ते टिप्पर ट्रकान ताका फाटल्यांतल्यान धडक दिली आनी कांय अंतर मेरेन ताका फरफटत व्हेलें सध्या उन्नती हेचेर गोमेकोत उपचार सुरू आसा उपजिल्हा हॉस्पिटलांतल्यान ताका बांबोळे शिफ्ट केल्लें आसा ताचेर उपचार सुरू आसा फोंडें पुलिसांनी ह्या प्रकरणात तपास चालू केला फुडलो तपास चालू आसा गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर नायक राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच आसा दर दिसाक एकल्याक तरी रस्तो अपघातात आपलो जीव वगडावचो पडटा पळयात फाटल्या सप्तकाची सरासरी सांगपी खासा रिपोर्ट गोंयांत रस्तो अपघातात मोठ्या प्रमाणात वाड जाल्ली आसा एक तर चोऱ्याच्या घुवळेंत अपघात घडटात ना तर चालकाचे नियंत्रण सुटून अपघात घडटात फाटल्या आठवड्यांत वेगवेगळ्या अपघातात सुमार 10 जाणांक अपघाती मरण आयलां गोंयभरांत सध्या भिरांकूळ अपघाताचे सत्र चालूच आसा दर दिसा एक तरी अपघात जावन एकल्याक मरण येता अशी खबर कानार पडटा आमी पळोवंक गेले जाल्यार फाटल्या आठवड्यान पुराय आठवड्यांतले जर स्टॅटिस्टीक काडले जाल्यार फाटल्या आठवड्यान जवळपास 10 जाणांक मरण येयल्लेलें आसा काल मध्यरात्री जी घटना घडली जे बस एका हट्साचेर वचोन 4 जाणांक जागच्या जागी मरण येयलें ही अपघाताची खबर पळयतानाच अश्योच कितक्योशोच अपघात फाटल्या विकान घडलेले आसा बेतोडा एक अपघात घडलो तितून एकट्याक मरण येयलें पेडण्या एका अपघातान एका बायलेक मरण येयलें शिरोडा हांगासर एकट्याक मरण येयलें बोरये सुद्दां जेन्ना अपघात जालो सेल्फ एक्सिडंट आसलो त्या एक्सिडंटान एकट्याक मरण येयलें बाणावले हांगासर एकट्याक मरण येयलें
पळयत जाल्यार दर दिसा एक अपघात जावन एकट्याक मरण येत आसा आनी फाटल्या 7 दिसान जे अपघात जाले ह्या 7 दिसां भितून 10 जाणांक मरण येयलेलें आसा. चूक कोणाची आसली तरी गाडी चलयतना आपूण सांबाळून चलोवची ही प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. आनी ह्या सगळ्या एक्सिडेंटा मदीं ह्या सगळ्या अपघातां मदीं जो 2 व्हिलर हेंचें प्रमाण चड आमी पळोवंक मेळटा. चूक कोणाची जरी आसली तरी कोणाचो ना कोणाचो जीव हो सदींच वयता अपघातान. आनी अशा फाटभुंयेचेर प्रत्येकान गाडी चलयतना काळजी घेवची ही प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. अश्यो वेगवेगळे स्टॅटिस्टिक्स आनी वेगवेगळे अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार घेवन रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. दिवचले नानोड्यात 2 वेगवेगळ्या घडणुकांनी दोगांक मरण. नानोड्यात भटवारी चिरेखणीत 3 जाण बुडले. दोगांक वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयलें. सांतिनेज पणजेच्या मोहित कश्यप ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. दुसऱ्या एका घडणुकेत नानोड्याच्या तिळारीचे व्हांवते कनालात पेडणेच्या एका 17 वर्साच्या भुरग्याक बुडून मरण. पणजेच्यान आयिल्लो इश्टांचो एक गट आयतारा दनपारा भटवाडी नानोड्या वाठारांत आशिल्ले एके चिरेखणीत न्हावपाक देविल्लो. तातूंतलो मोहित कश्यप हो भुरगो बुडलो. खणीत बोवाळ जातकीच थळाव्या लोकांनी बुडिल्ल्या तरणाट्याची कूड भायर काडली. दुसरे वटेन नानोडे वाठारांतल्यान व्हांवपी तिळारी कनालांत पेडणेचो दीप बाक्कर हो 17 वर्सां पिरायेचो भुरगो बुडिल्लो. कालच्यान ताचो सोद सुरू आशिल्लो. निमाणे कडेन सोमारा सकाळी ताची कूड सापडली. काल लाटंबरच्या भागांत जे खणीन उदक आसा त्या उदकान न्हांवपाक जे भुरगो येयल्लो तसोच दुसरो भुरगो एक कॅनलान न्हांवपाक ते भुरगे येयल्ले तेंचे जे बुडोवन मरण आयलां तेंकां तेच्या बद्दल म्हाका दुख्ख जाता. हांव त्या भागाचो स्थानीक पंच आनी म्हाज्या वार्डान जेन्ना अशी घटना घडटा तेन्ना खरेंच म्हाका दुख्ख जाता. हांव तेंच्या कुटुंबियाच्या दुख्खान सहभागी जाता आनी हांव तेंच्या बाकीच्या उरलेल्या पेरंट्सांकूय आवाहन करता की तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांचेर लक्ष दवरचें जेणे करून अश्यो घटना घडच्यो ना आनी प्रत्येकाचो भुरगो कसो वाडयता तो तांकां खबर आसता. अशें घडोवंक जायना अशें हांव मागतां. आनी सरकारान कितें करचें अशें दिसता तुका? सरकारान हे ज्यो खणी आसा किंवा हे कॅनलाचो जो भाग आसा ह्या भागान न्हांवपाक कायमची बंदी करपाक जाय. जे फार्म हावस आसा तितून भुरग्यांनी वचपाक जाता. सरकारान एक आपलो शेनवार किंवा आयतार अशे ह्या 2 दिसां भितून ह्या भागान खूब भुरगे न्हांवपाक येतात थंय पुलीस डिप्लॉय करूंक जाय किंवा रावंड मारपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गिमाच्या दिसांनी राज्यात बुडून मरपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ल्या कारणान आता घसघशे तळ्यो न्हंयो सयत चिऱ्या खणींतल्या उदकांत कलम 144 लागू करून फुडल्या 7 दिसां खातीर पेंवपाचेर बंदी घाल्या. जर कोणूय अशा सुवातींनी पेंवतना दिसून आयलो तर ताचेर कारवाय जातली. देखून मामलेदार तशेंच पुलिसांनी लक्ष दवरचें असो निर्देश दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यांनी जारी केला. दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरान एक ऑर्डर काडिल्ली आसा आनी तांणी सेक्शन 144 लायिल्लें आसा. सेक्शन 144 खंय लायला जाल्यार सेक्शन 144 लायला की चिरेखाणी धबधबे आनीक न्हंयांनी जे चडशे एबंडंट जाग्यार आसात म्हणजे जे खाचींनी आसात आनी थंय लोकांची वर्दळ ना अशा जाग्यार न्हांवपाक वचपाक लेक हातूंत आसतले तातूंत न्हांवपाक वचपाक बंदी घाल्ली आसा. आनी ही बंदी लावपाचें कारण म्हणल्यार कांय जाण हे चिरेखणीचेर न्हातात आनी आपलो जीव वगडायतात. थंय कांय तांकां मागीर बुडटगीर मदत मेळना बुडटा आसतना कोण लागीं पावना. हाका लागून ही ऑर्डर काडिल्ली आसा. ही ऑर्डर फाल्यांच्यान इफेक्टाक येतली आनी फुडल्या 60 दीस ही ऑर्डर उरतली. ताचे पयलीं जर विड्रॉ केली जाल्यार वतली आनी ही ऑर्डर एक्सटेंडूय जावपाक शकता. आनी ह्या ऑर्डरीक ताणें स्ट्रिक्ट आदेशान सांगलां की थंयचे पुलीस मामलेदार हांणी ह्या जाग्यांनी अशी विजील दवरची आनीक हांगा लोकांक जर कोणी न्हांवपाक मेळ्ळो जाल्यार ताका सेक्शन 1 ऑफ 188 हाजे अंडर बूक करचो आनी उरिल्ली सेक्शनां ती लावची. दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरान ही ऑर्डर आज सद्याक काडिल्ली आसा. फाल्यांच्यान ही इफेक्टाक येतली आनी फुडली 60 दीस ही ऑर्डर उरतली. सो लोकांनी अशे जाग्याचेर न्हांवपाक वचची न्ही आनीक जो आदेश काडला तो पालन करचो अशी तांणी मागणी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकार. पश्चिम बंगालात आयिल्ल्या रेमल चक्रीवादळाचो गोंयांत तसो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना. मात ह्या चक्रीवादळाचो मॉन्सूनाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. गोंयांत फुडले 6 दीस कमी अदीक प्रमाणात पावस झडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला.
राज्यात 4 जुनाक सगळ्यो शाळा सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश चिगडे हांणी दिली. तशेंच एनसीईआरटीन धाडिल्लीं पुस्तकां फुडल्या 2 दिसां भितर प्रत्येक शाळांनी विद्यार्थ्यांक वाटपाक सुरवात करतले. पालकांक जाय आसत तर पोर्टला वरवीं डावनलोड करपाक मेळटली अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. गोंयभरांत शाळा ज्यो आसा त्यो 4 जुनाक सुरू जातल्यो. कांय दिसां पयलीं चर्चा चलताली की शाळा केन्ना सुरू जातल्यो, कारण पावसूय पडटा तेन्ना पावसाक लागून डिले जातलो काय, किंवा 4 जून ह्याच दिसा लोकसभा निवडणुकीचो निकाल आसा त्या खातीर शाळा फुडें धुकल्ल्यो वयतल्यो काय अश्यो चर्चा चालू आसल्यो. पूण आतां हें क्लियर जालां की शाळा ज्यो आसा त्यो 4 जुनाकूच सुरवात जातल्यो जशें थरल्या प्रमाणे, आनी शाळेचे शैक्षणीक वर्ष जें आसा आमी म्हणटा ते 4 जुनाक सुरू जातले. त्याच प्रमाणे ज्यो बुक्स एससीईआरटी मेळटा त्यो 27 मे म्हणजेच फाल्यां ह्या गोवा बोर्डा कडेन येतले आनी फाल्यां तांचे डिस्ट्रिब्युशन जातले तालुका वायज. सो जे पालक आसात तेंच्यांनी त्यांच्या तालुक्यान आसलेल्या शाळेंनी वचून ही पाठ्यपुस्तकां जी आसा जी बुक्स आसात ते बुक्स तांकां मेळोंक शकता. फाल्यां परवा म्हणजे ह्या 2 दिसां उपरांत तांकां पेरंट्सांक ही बुक्स प्रत्येक स्कुलान अवेलेबल जातली अशी माहिती जी आसा ते शिक्षण संचालक शैलेंद्र जिंगडे यांच्या कडसून मेळिल्ली आसा. तर मेन मुद्दो म्हटल्यार 4 जुनाच्यान शाळा जी आसा त्यो सुरू जाल्ल्यो आसा. अश्यो नवीन अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पणजे स्मार्ट जावपाचे वाटेर आसा. पणजे आनी सरभोंवतणी 97 फ्री वायफाय स्पॉट घाल्ले आसात. ह्या मोग झोनांत पावले म्हणटकीर तुमी फ्री वायफायचो फायदो घेवंक शकतात. खंयचे हे फुकट वायफाय झोन्स जाणून घेवपाक पळयात पुराय बातमी. पणजे स्मार्ट सिटी खाला फक्त रस्तेच न्हय तर जायते प्रकल्प चालू आसात. तातलोच एक म्हळ्यार फ्री वायफाय झोन. पणजे स्मार्ट सिटीचो भाग म्हणून पुराय पणजे आनी सरभोंवतणी 97 फ्री वायफाय स्पॉट्स घातिल्ले आसात. कोणूय ह्या झोनांत रावन लॉगिन करून फुकट वायफायचो फायदो घेवपाक शकता. 97 वायफाय झोनांतले 5 पर्वरी, 12 बांबोळे, 5 ताळगांव, 1 खोर्ले आनी उरिल्ले पणजे शारांत आसात. लोकांक ई गव्हर्नन्साचो फायदो घेवपाक सोपे जावचे म्हणून हे वायफाय झोन्स तयार केल्यात. हे फ्री वायफाय झोन सुरू करून जायतो तेंप जालो आसलो तरी ताचे बद्दल लोकां मदीं चड जागृती जावंक नाशिल्ल्यान तशेंच हालीं तेंपार मोबायलाचे डेटा पॅक खूब सवाय जाल्ल्यान फ्री वायफायचो फायदो चड लोक घेतना दिश्टी पडना. मजगतीं ही वायफाय सेवा जायते वेळार सारकी काम करिना म्हूण लोकांच्यो कागाळी. यस, तो आप यूज करते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? हम यूज करते हैं, कभी कभी यूज करते हैं और बार बार लॉगिन करना पड़ता है. फिर वापस लॉगिन करके ऑटो कनेक्ट ऐसा नहीं होता है और वापस आता है जाता है ऐसा. इतना बहुत स्लो बहुत है, इतना फास्ट नहीं है नेट, ऐसा होता है. रिलायबल नहीं है, इसलिए आप रेगुलरली यूज नहीं करते. रेगुलर यूज नहीं करते हम और लॉगिन बार बार करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम होता है. ऐसा है. स्मार्ट सिटी म्हणटकीर आमकां याद जाता ती सगळे रस्ते, फोडिल्ले रस्ते, ट्रॅफिक जाम आनी पणजे जितले लोकांचे हाल जाता ताजी याद जाता. पूण स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट आसा तो फक्त रस्त्या पुरतो मर्यादीत ना. हांगा कितलेशेच आनीक गोश्टी आसा ज्यो खरें म्हणजे पणजे स्मार्ट करपा खातीर वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसा आनी ऑलरेडी शेकड्यांनी कोटी रुपया ह्या प्रोजेक्टाचेर स्पेंड केल्ले आसा. सो आमी ते कशी चलता ते आमी पळोवपाक हांगा आयल्या. आतां तातूंत भितर एक जो प्रोजेक्ट आसा तो म्हणजे गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम. आनी ह्या सिस्टमाच्या अंतर्गत ऑल ओवर पणजे आनी सरावंडींग एरिया भितर अशे शेकड्यांनी कॅमेरा लायिल्ले आसा, वेगवेगळे तरेचे सेन्सर लायिल्ले आसा आनी ते आमी पळयतले एक एक करून प्रत्येक हाजो हे पळयतले. आनी आयज आमी चॅक करपाक गेल्यार ते वायफाय फ्री वायफाय झोन गोंयान पणजे स्मार्ट सिटी अंडर 97 फ्री वायफाय झोन आसा. पणजे आसा, त्या शिवाय बांबोळे आसा, पर्वरी थोडे आसा, ताळीगांव आसा, खोर्ले आसा. पण सगळ्यांत चड वायफाय झोन आसा ते पणजे सिटी भितर आसा. आनी हे वायफाय झोन कशें चलता हें पळोवपा खातीर आमी आयल्या. चलता काय ना सो आमी पळयलें की सद्या तरी चलताले. 2-3 कडेन आमी ट्राय करून पळयली आनी कांय लोकां कडेन आमी उलयले आनी ताजे वयल्यान आमकां अशें कळ्ळें की हे वायफाय झोन खूब वेळार बंद पडटा. मदीं मदीं खूब स्लो जाल्लें आसा कनेक्शन. त्या शिवाय परत लॉगिन करचें पडटा. अशे तरेचे वेगळे ल्हान ल्हान इश्यू आसा. पूण अदरवायज हे वायफाय झोन चलता सगळे कडेन आसा आनी लोकांनी हाजो फायदो घेवपाक जाय. प्रॉब्लेम असो आसा की खूब लोकांक खबर सुद्दां ना. इवन आमी विचारलें हांगा वायफाय झोनाच्या सायडीन बाजूनी कोण लोक रावता तांकां विचारलें तर तांकां खबर सुद्दां ना की हांगा फ्री वायफाय झोन आसा. सो एक्चुअली हाजो उद्देश आशिल्लो ई गव्हर्नन्सा खातीर
लोकांक वेगवेगळे ई गव्हर्नन्साच्यो फॅसिलिटीज घेवपाक बरें पडचें म्हणून हे फ्री वायफाय झोन दवरिल्ले आसा. तो लोकांक ताचो मॅक्झिमम यूज करून घेवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. मंत्री गोविंद गावडेच्या आरोपावेल्यान सरकार एक्सपोज जाला. सरकार एसटींचो फकत मतां खातीर वापर करता हे मंत्री गावडेच्या विधानाचेर मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची नाजाल्यार आपल्या पदाचो राजीनामो दिवचो म्हणून काँग्रेसीची मागणी. शेनवारच्या प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत मंत्री गोविंद गावडेन आपल्याच सरकारा आड खर टिका केल्ली. आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभारावयल्यान मुख्यमंत्र्याकूय लक्ष केल्लो. आता ह्या सगळ्याचेर काँग्रेसीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे स्पश्टीकरण मागलां. स्पश्टीकरण दिना जाल्यार राजीनामो दिवचो म्हणून काँग्रेसीची मागणी. मंत्री गोविंद गावडेन काल जो स्टेटमेंट केला आणि एक अपील केला की उठान परत आंदोलन करचे आणि एसटीचे जे प्रश्न असले ते हे सरकार आज पर्यंत सॉल्व करपाक पावूंक ना. हातूंच्यान बीजेपी सरकार कंप्लिटली एक्सपोज जाला आणि आमी जे सदांच सांगताले की भाजपान फक्त एसटीचो इलेक्शना पुरतो वापर केला आणि तांकां फटयल्या हे तातूंच्यान प्रूव जाला. आज गरज आसा ती मुख्यमंत्र्यान हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाचें वेदर दीस रिवोल्ट बाय हीज ओन कॅबिनेट मिनिस्टर गोविंद गावडे इज अ अर्ली सिम्पटम ऑफ चेंजिंग टायम्स. आणि जर मुख्यमंत्री हो गजालीचेर जर क्लॅरिफिकेशन दिवंक शकना जाल्यार ताणें राजीनामो दिवचो ही आमची मागणी आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. GRK, a trusted name since 1989. You are cordially invited to join us for the grand opening ceremony of our new business premises at Kolwa. This event marks a significant milestone for our company and we would be honored to have you here to celebrate with us. Monday, 27th May 2024, 4 p.m. to 7 p.m. GRK Enterprises, 6910 Grande Venelim opposite Kolwa Police Station, Kolwa, Salsette, Goa. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक